हो जल्मा दीस आनंदसो औंकार मोरये देवा मातेचो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भावा भयणानो, आयज संतोषाच्या उमाळ्यांनी बरोवन व्हडा खुशालकायेन आमी वेलेंकनी सायबिणीची परब समोरमता. आयचे परबेचो विशय मारयेचें जिवीत सेवा वांटूंक आमकां उलो. मारयेन आपल्या आख्या जिवितांत मनशाकुळाची सेवा केली. ही आसा हांव सर्वेस्पराची साकून जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा प्रमाणे. ही मारयेची उतरां देवाची सेवा करूंक आनी ताची खुशी शार्ती पावूंक आमकां एक देख. मारयेक हे सुवातेर आमी वेलेंकनी सायबीण म्हूण पाचारता. ती जाली आम्हा सोमेस्तांची आवय. तिका मान दिवंक कितलोच लोक हांगासर येवन ताची भोक्ती करता आनी तिचे विणवणेन देवाचे कृपेन बरोवन परत वेतात. आयज हे परबे सोमोयार वेलेंकनी सायबिणी उदेशी जे बरेपण आमकां फावो जाला त्या पासत पवित्रित्वेचेर उपकार आठोवया आनी तिचीच देख घेवन सेवा वांट्टेली जेजूची पाटलावदार जावंक वेलेंकनी सायबिणीचे मजतीन बापाची कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत मागुया. प्रितीच्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आमी हिंगासर ह्या देव मंदिरांत पवित्र जाग्यार सायबीण मायेची भुरगीं जावन एकठांय जाल्यो. तिच्या जल्मा दिसाचो संतोश आमी आज संभ्रमता. प्रत्येक जावन हे जावन आसा आमच्या कुटुंबाचे फेस्त, कुटुंबाचे फेस्त. कोड्याल शहरांत मँगलोर गोवा ह्या शहरांनी आयचो दीस मोंती फेस्त म्हूण आमी संभ्रमता. प्रत्येक जावन सोर आमच्या कुटुंबा पासून आमी मागया आमच्या कुटुंबांत सदांनीत शांती समाधान सायबीण मायेचो बेसांव आनी आशिर्वाद आमकां सर्वांक लाबून दी. जायते फावटी आमी पाता करता मोगाळ भाव भयणीनो, सायबीण मायेक आमच्या जिवितांत जावंकी पुरो आमी मान दिवना. त्या पासून देवा लागीं आतां आमी बोगसणे मागया. हांव सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक आयलां. सोम्या जेजू, देवाचो पूत आसूनय तुवें दुसऱ्यां कडल्यान सेवा घेवंक ना. बोगोर दुसऱ्यांची सेवा केली आनी मनशाकुळाचे सेवेक तूं आयतो जाला. आमी आमच्या जिवितांत सवार पावटी दुसऱ्यां कडल्यान सेवा घेतल्या आनी व्हडपणान आमी जियेल्या. पवित्र सभेचे सेवेक आमी आयती जावंक ना. ल्हानविकायेन आनी खालतीकायेन जियोवचे सुवातेर आमी आमचें नांव जोडून घेवंक भोंवल्या. ह्या आनी हेर आमच्या पातकांचें आमी बोगसणें मागता. Somia kakutku, Somia kakutku, Krista kakutku, Krista kakutku, Somia kakutku, Somia kakutku. Oi mandeva, oi mandeva, oi mandeva, sorgi. Oi mandeva, oi mandeva,
mandeva cu sorgi Anni shantita charistat sansari Anni shantita charistat sansari Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Sorves fora deva Sorgi charaya Sor podvedar deva bapa Sor podvedar deva bapa Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Amintuka namaskar kota Amintuka divasa Tuja turvoi bova paso Amintuka vakanta Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Somian Gesù Krista Papa cea te-ați putea Somian deva ceșiri Tu sau zara ce patatea Am cica crutcu Cum papa cea usiat posai Am ce magne ai gunye Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Ita povidat mea sagati Deva bapa ce moine Gesù Krista Eklos tu povin Eklos tu ishvor Eklos tu podveshvor Eklos tu povin Eklos tu ishvor Eklos tu podveshvor Oi mandeva Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi Oi mandeva Oi mandeva cu sorgi प्रार्थया सर्व आमची मागण्यो गरज्यो इराद्यो वेलंकडमायाच्या नांवान देवा मुखार हाडून देवाचो आशिर्वाद आनी बेसांव आमचेर आनी आमच्या कुटुंबाचेर आनी सगळ्या संवसाराचेर शांती समाधान भोगसाणी देवबिरांत देवभक्त चाडोवन दी म्हूण आमी खालतेपणान मागया सर्गींच्या बापा आमच्या सडवंदरा मनशा सैबा दिवचे खातीर अगणे जाणवाय आनी मोगान भगेवंत हांव कर्मरेक तुवें जल्मा हाडली हो तिचो जल्मा दीस व्हड संतोशान आमी संभ्रमता तुवें वेंचून काडलेले जेजूच्या आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन भावार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत चळून आमकां दी आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना Amen.
उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोरा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पडसांत आयकलो आनी हांव विंगलो आसा म्हूण भियोन लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगलो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवारलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली, तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्पोरा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सोरपान म्हाका ताळणेंत घातली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्पोरा देवान सोरपाक म्हणलें, हें तुवें केलें देखून सगळ्या गोरवाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां मदें तुजेर शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्यार पोटार तूं चलतलोय आनी धूळ खातलोय. तुज्या आनी बायले मदें आनी तुजे सोंस्ती आनी तिचे सोंस्ती मदें दुस्मानकाय घालतलो. ती तुजे मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंटेक चाबयतलो. दादल्यान आपल्या बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडुपकार. ह्या देवाच्या उतराक आयकल्ल्या आमी सहभाग दितलो. तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो दोनी, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच जेजू उजवाड म्हजो जालोल्यांक नाशिलो विस्वास, तुजेर म्हजो देवता. तूंच जेजू किल्लो म्हजो मोग, आनी तुजे असलो दावून तुजे सोशी येता. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजगार, तूंच म्हजो दोनी, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच जेजू सांगात म्हजो वायट मेळान आदार तुजो गोपान, तुज्या सोतोस्तितलो. तूंच जेजू राय म्हजो कुरपेचो सोंगीर जसो तारक म्हज्या जिविताचो. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ, म्हाका आनी तुका काळजांता. तूंच म्हजो
वाचो तूच म्हजें सूख म्हाका आनी तुका सांगता. बागेवन पावलोन रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचप. जी कोण ताचो मोग करतात आनी ज्या कोणाक ताणें आपले येवजणे प्रमाणे आपयल्यान तांचे बरोबर सगळ्या वस्तूंनी देव तांच्या बऱ्या वावराक म्हूण आमी जाणाव. मनशांनी देवाच्या पुताचो उपकार घेवचे खातीर आनी असो तो सोमेस भाव भयणी मदलो मालगडो जावचे खातीर देवान तांकां आदी फुडेंच मोगान वळखून काडल्यात आनी नेमल्यात. जे कोणाक आदी फुडें ताणें नेमल्यात तांकां ताणें आपोवणें केलां. जे कोणाक ताणें आपोवणें केलां तांकां ताणें आपणाक मानवलीं केल्यान. जे कोणाक ताणें आपणाक मानवलीं केल्यान तांकां ताणें मोहिमेवंतूय केल्यान. देवाचें उतोरें. देवाचे उद्गार गावून सगळे उबे रावयात. Alleluia, solves porak sui sui. 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 Amuț to surgidan de munai lolo. Civo undo munta somi. Undo katato. Saznacietolo. Alleluia, solves porak sui sui. 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 सर्वेस्व देव तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. San Luca pormole Jesu Christace șovotoma. Moima tuka somia. एलिझाबेथाच्या गोरबेसपणाच्या 6व्या म्हयन्यान नाझरेत नांवाच्या गालिल्यांतल्या एका नोकरान देवान गाब्रिएल दुताक एके सोयरीक जाल्लेल्या आंकवारी सोरशी धाडलो. दाविदाच्या घराण्यांतल्या एका दादल्या लागीं तिची सोयरीक जाल्ली. त्या दादल्याचें नांव जुजे आसलें आनी आंकवारीचें नांव मारिया. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान तुका देवाचें चड अपुरबायेचें सर्वेस्वर तुजें सोवें आसा. हें ताचें उतर आयकून ती एकदम घाबरली आनी नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण देवदूतान तिका म्हणलें, भियो नाका मारये, तूं देवाचें अपुरबायेची. आयक, तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव ताका दितली. तो व्हड जातलो आनी भोव वोत्तो देव ताका आपलो पूत म्हणटलो आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिंवासन सर्वेस्वर देव ताका दितलो. आनी तो जाकोबाच्या घराण्यांच्या सासणाच्या सासणाक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें. आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी भोववर्त्या देवाची शक्ती तुजे सावली घालतली. हेच खातीर तूं जल्म दिवची आसाय त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हूण सर्वेस्वर नांव दितलो. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन
उतर पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळला आनी वांसटी म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना म्हणलोलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आनी देवदूत तिचे सरशिल्लो कडसडलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. Fakani tuka Krista. प्रितीच्या भयणी भावांनो, संतोसाच्या उमाळ्यांनी भरून आयज आमी मारयेच्या जल्माची परब आनी हांगासर जे आवयक आमी वेलंकनी सायबीण म्हूण पाचारता वळखता तेच आवयची परब आमी समोर रमता. आनी आयचे हे परबे समयार विशय आमचे मुखार दवरलेलो आसा, मारयेचें जिवीत सेवा दिवंक आमकां उलो. मारयेचें जिवीत जालें क्रिस्ती सेवेचें एके भाशेन आमकां देख आनी नमुनो. कित्याक ही आवयन आख्ख्या मनशा कुळा पासत ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणें. आख्ख्या मनशा कुळाची सेवक चाकोन जावूंक देवाच्या आपोवण्याक ही आवयन ओयकारी जबाब दिलो. आनी आपल्या आख्ख्या जिवितान सेवेची चाकोन जावन देवाचीच बरेपणां, देवाचीच देणी मनशा कुळा सवें ही आवयन वाटली. जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावांनो, मारयेन वेलंकनी सायबिणीन कोणाची सेवा केली काय? पयले सुवातेर देवाची. आमी कालच्या दिसा आयकलां, जेन्ना मारिया जल्मली 3 वर्साचे पिरायेर ताच्या आवय बापायन तिका देव मंदिरांत भेटयली आनी आपल्या ह्या जिवितांत देवाची सेवा करून देवा भक्तीन वाडून एके भाशेन आपलें आख्खें जिवीत आकारनेंत तिणें सारलें. आनी हीच आकारणी घेवन मनशा कुळाचे सेवेक ती आयती जाली. दुसरे सुवातेर ही आवयन सेवा केली आपल्या कुटुंबाची. एके कुटुंबांत जल्मलेली ही आवय कुटुंब सांबाळूंक, आपल्या घरकारा जुजेची सेवा करूंक, ताच्या वावरांत सेवा दिवंक, आपल्या पुता जेजूक सेवेची जावूंक आनी आपल्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक सेवा वांटूंक ही आवय व्हरतली. जेन्ना आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरची वांगडी गोरजेक सांपडला, तिचे सेवेक ती धांवली. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या आवयन सेवा केली मनशा कुळाची. जेन्ना काना गांवांत लग्नाच्या वसऱ्यान आकांताक सांपडलेल्या ह्या व्हंकले न्हवऱ्या सवें तांच्या गरजांक पावूंक ती धांवता, तांचे सवें आपल्या पुता जेजू उद्देशी सेवा ती वाडटा. ह्या सुवातेर हेच माय मारयेक वेलंकनी सायबीण म्हूण आमी वळखतना ह्या आवयन ह्या गांवांत मनशा कुळा सवें जायती सेवा दिलोली आसा. आपले दिसणे उद्देशी, आपले मिलाग्री उद्देशी मनशा कुळाची सेवा तिणें केल्या. जेन्ना ल्हान भुरगो ह्या भुरग्या कडल्यान दूद ताच्या आयदोणांतली ती मागता आनी हो भुरगो आपकुशेन दूद ह्या आवयक दिता, माय मारिया मिलाग्री उद्देशी ह्या भुरग्याच्या दुदाच्या आयदोणांत दूद वाडयता. जेन्ना आकांताक सांपडलेले पुर्तुगेज एके भाशेन तांच्या आदाराक पावूंक तुफानाक आकांताक ते सांपडटात, ह्या दारवट्याच्या आदाराक ही आवय पावता, तांचे सवें सेवेची जाता. चलोंक जायनासलेल्या भुरग्याक मिलाग्री उद्देशी चलोंक एके भाशेन पदवी दिता आनी ह्या भुरग्या उद्देशी ह्या सुवातेर देवोसांव सुरू करून आपल्या पुताची सेवा ती वाडयता. प्रितीच्या भयणी भावांनो,
माई मारयेन आमच्या जिवितांत जायत्यो उचोरयां विस्मितां आयज केलोलीं आसा कित्याक आमी ह्या सुवातेर तिची सेवा करूंक आनी तिचे सेवे उद्देशी देवाची सेवा करूंक आमी भक्तीन वावुरता आनी माय मारिया आमच्या रिणांत रावना जो कोण खोऱ्या काळजा मनान तिचे सेवेक हांगासर येता आपलो भावार्थ जागयता माय मारिया दाखयता ती वाट चलता आनी हेच आवयन दाखयलोलो सेवेचो रस्तो धरता ही आवय आपल्या पुता उद्देशी असल्या मनशांक शंबरांनी फारीक करता जाल्यार ब्रिटीच्या भयणी भावानो आयज हो नियाळ आमी करतना माग्नूस मॅकफेलन ह्या भावा विशीं घोडे आमी जायते फावटी आयकलां वो वाचला जाय आयज थोडक्यान ह्या भावाचेर आमी लक्ष घालुया आनी कित्या पासून कित्याक ह्या भावान आमच्या भारत देशांत हेच आवयच्या नांवान मॅरीज मिल म्हूण एक संस्था घडला आनी संस्था कोण परी ताणें घडली काय जेन्ना बोस्निया देशांत आकांताक सांपडलेल्या सोवें स्कॉटलँड देशांतलो हो भाव माग्नूस मॅकफेलन तांच्या आदाराक पावता आनी तांच्या आदाराक पावूंक आपल्या गांवांतल्या जायत्या भावा भयणांक उलो मारता तेन्ना जायतीं जाणां बोस्निया देशांतल्या भावा भयणाच्या गरजांक पावूंक जायत्यो वस्तू हाडून दितात आनी इतल्यो वस्तू हाडटात की हो भाव माग्नूस मॅकफेलन आपल्याच जिवितांत बदलून हाडटा त्या दिसा जावन निचोव घेता आयज जावन हांव मनशा कुळाचे सेवेक आयतो जातलो हांव मनशा कुळाची सेवा करतलो आनी त्या दिसा जावन हो भाव मनशा कुळाचे सेवेक आपलें जिवीत खर्चिता आयज भारतांत येवन गरीब भुरग्यां पासत मॅरीज मिल ही संस्था ताणें उगडला आनी ही संस्था दिसाच्या दिसा हजारांनी भुरग्यांक फुकट जेवण दिवन तांकां एके भाशेन तांचे कुडीचें उदारपसण करून शिकपाक तांकां घोटाय दिवन हो भाव तांचे सोबे मनशा कुळा सोबे सेवेचो जाला आयज प्रितीच्या भयणी भावानो ह्या भावाच्या जिविताचेर लक्ष घालतना आनी मारयेची परब समोर रमतना आयज आमी आवयाचोय दीस मनयता आनी दर एक आवय जावन आसा आंकवार मारयेचो रूपकार वेलंकनी सायबिणीचो रूपकार कित्याक ही आवय आपल्याकूच उणें करून आपल्या कुटुंबाचे सेवेक आपलें जिवीत अर्पिता ही आवय आपल्या कुटुंबाचो सांबाळ करूंक आपणाकूच उणें करून कुटुंबाच्या वांगड्यांक खुशाल दवरूंक आपलें जीण खर्चिता ही आवय त्याग करून दिसाच्यो राती आनी रातीचो दीस करून दोळ्यांत तेल घालून जागरण करून एके भाशेन आपल्याच जिविताचो सॅक्रिफीस करून जावं आपल्या भुरग्यांक घरकारांक घरच्या वांगड्यांक खुशाल दवरूंक वापरता आनी अशे तरेन सेवेचो नमुनो वर्तता आयज आवयाचो दीस मनयतना दर एक आवय सायबीण मायचो रूपकार आनी सेवेचो नमुनो म्हणटोच न्हय फकत आयजूच पूण आमचे जिवीत भर ही आवयची सेवा करूंक ही आवयक मान दिवंक तिच्या अशक्ताये वेळार तिचे पिडे वेळार तिचे गरजे वेळार आमी आमचे चिंतीन आसतना ही आवय सोबे सेवेची जावंक आयज माय मारिया आमकां जण एकल्याक हुस्कायता सेवा दितोल्या सेवा वाडटोल्या जाल्यार आयज आमचे सोबे कितें आसूंक जाय काय प्रितीच्या भयणी भावानो सेवा दिवंक सेवा वाटूंक बोळ नाका दुडू नाका ग्रेसकाय नाका बगर एक मोगाळ काळीज जाय जांचो आमी मोग करता तांचे सोबे आमी जरूर तांच्या आदाराक पावता आनी न्हयच फकत जांचो मोग करता तांचेच सोबे सेवेची जावंक न्हय पूण आयज आख्ख्या मनशा कुळाचो मोग करूंक कित्याक ह्या आवयन मनशा कुळा सोबे वेगळोचार अंतर करूंक ना फकत उमक्याच मनशाक म्हजो पूत सोडयतलो वा आपल्या पुता लागीं ह्याच कुळेच्या मनशाक तूं सोडवण कर तांचेच सोबे मिलाग्र्यो कर तांच्याच आदाराक पाव ह्या आवयन अशें आपल्या पुता लागीं मागूंक ना बगर ह्या आवयन अंतर करिनासतना आख्ख्या मनशा कुळाचे सेवेक सगल्याच्या मोगाची ती जाली
आयज आख्या मनशा कुळाची आमी सेवा करतले जाल्यार मोगाळ जावंक मोगाचें देणें आपणावंक भोव गरजेचें. दुसरो गूण जो आमी आपणावचो आसा तो जावन आसा खालतीकाय. माई मारिया वेलिंगनी सायबीण देवाच्या पुताची आवय, सगळीं सोंपेपणां तिका फावो जावंक जाय आसलें. दुसऱ्यांनी तिका मान दिवंक जाय आसलो, दुसऱ्यांनी एके भाशेन तिची सेवा करूंक जाय आसली. पूण ह्या वयन करूंक ना. मनशा कुळाचे सेवेक आयती जावून आपुणूच देवाची चाकोन जाता, खालतीकाय आपणायता, ल्हानविकायेन पावलां मारता. आमी आयज मारयेचो उलो आयकून मनशा कुळाची सेवा करतले जाल्यार ल्हान खालती आमी जावंक जाय. तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भयणी भावानो, मनशाचे सेवेक आयती आसूंक हुस्को कन्सन आमी दाखोवंक जाय. जरी तर आमकां दुसऱ्याचें पडलोलें ना, आमी केन्नाच ताचे सेवेक गरजेक धांवची ना. आयज दुसऱ्या सोबे हुस्को धरुया. आयज गरीब दुबळीं, आयज जायतीं जाण वाटसूर, जायतीं जाण जिवितांत सांडून एके भाशेन जिवितांत जायतें कितें भोगतात. असल्या सोबे हुस्को दाखोवंक तांकां आयज कितें मेळ्ळां काय, आयज तांकां दिसाचें जेवण फावो जालां काय, कोण तरी तांच्या गरजांक पावला काय, आयज तांच्यो गरजो मोज्यान भागोवंक जाता काय, असल्या हुस्क्यान वाडून तांचे सेवेक आयती जावंक आयज आमकां जोण एकल्याक उलो. चवथो गूण जो आयज आमी आपणावचो आसा तो जावन आसा त्याग. सोंपेपणान भरलेल्या जिविता उदेशी दुसऱ्याचे सेवेक आमी केन्नाच पावची नात. आनी त्याच कारणान आमच्या कम्फर्ट झोनांतली सोंपेपणान भरलेल्या जिवितांतली भायर सरून आमी एके भाशेन त्यागी जिविताक वेंग मारून मनशा कुळाचे सेवेक आयती आसूंक आयज आमकां उलो. आनी निमाणे सुवातेर आयकून घेवपाचो गूण. सगल्याच वेळार आमी फॉर्मायलें, सगल्याच वेळार हें कर तें कर म्हूण आमी सांगत रावल्या, सगल्याच वेळार आमी उलयत रावल्या जाल्यार दुसऱ्याचे सेवेक आमी केन्नाच पावची ना. पूण जेन्ना दुसऱ्याचें आयकून आमी घेतोल्या तेन्ना तांच्यो गरजो समजूंक आमी पावतल्या, तांचे सेवेक आमी धांवतल्या जाल्यार प्रितीच्या भयणी भावानो, एक बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, दुसऱ्याचे सेवेक आमी पावता तेन्ना देवाचो हात असल्या भावा भयणां सोबे आमी पावयता. एके भाशेन दुसऱ्याची सेवा करून देवाचो मोग, देवाचें बरेपण, देवाची कृपा असल्या सोबे आमी वाडटा. जाल्यार आनी एक बरोवपी आमकां अशें म्हणटा, मनशाचें व्हडपण म्हणजे कितें काय, मनशाचें व्हडपण म्हणजे नांव ग्रेस्काय पदवी न्हय, पूण मनशाचें व्हडपण म्हणजे आपणाकूच सांडून दिवन, आपणाकूच उणें करून दुसऱ्या पासत जियप. दुसऱ्या पासत जियेता तो आपणाकूच देवा मुखार मान जोडूंक घेता, देवा मुखार व्हड जावंक पावता. आनी आमचो महात्मा गांधीजी आमकां अशें म्हणटालो, द बेस्ट वे टू फायंड युअर सेल्फ इज टू लूज युअर सेल्फ एट द सर्वीस ऑफ अदर्स. तुज्याच जिविताची तूं सोद करूंक सोदताय वा तुज्याच जिविताचो अर्थ तूं एके भाशेन सोदूंक आशेताय जाल्यार तुजें आख्खें जिवीत दुसऱ्याचे सेवे पासत भेटोय, तुजें आख्खें जिवीत दुसऱ्याचे सेवे पासत करचें. आयज ओलान नियाळ करतना दुबावा विरेन आमच्या समाजांत जायते समाजीक सेवक कशे वावुरतात आनी खऱ्यांनीच बरी खबर. कित्याक हे समाजीक सेवक जायत्याच्या आदाराक पावतात, गरजांक पावतात. पूण शेवट कितें काय, आयज घोडे आमचे मदें जायते समाजीक सेवक आसात जे दुसऱ्याच्या आदाराक पावतात आपणाक नामना जोडूंक, आपणाक मान पदवी जोडूंक. आयज घोडे जायते समाजीक सेवक आसात दुसऱ्याचे सेवेक धांवतात फुडाराचें चिंतून, दुसऱ्यांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक, आपल्याक पाठिंबो दिवंक. आयज घोडे आमचे मदें जायते समाजीक सेवक आसात जे दुसऱ्याच्या सेवेक धांवतात चिंतून आपणाक कितें मेळटलें, आपणाक कितली पर्संटेज मेवतली, आपणाक कितलो फायदो जातलो. असली सेवा ही हांव गोंयक केन्नाच मानवची ना. आनी असल्या आशेन केलोली सेवा आमकां देव केन्नाच आपल्या इनामांनी फारीक करचो ना. पूण जो कोण आपल्याक कितें मेळूं ओ ना मेळूं पूण आपले दोयाळ करने उदेशी दुसऱ्यांक कितें मेळटलें
हे दिशेन वावुरता जेरुली आवय ह्या कोरनेचेर आशिर्वाद आपल्या पुता लागीं मागतली आनी शंबरांनी फारीक करतली. आयज हो नियाळ करतना आयज आमच्या जिविताक सेवेची मनशां जावंक कितें आमी जिवितांत पाळुया व्हरूया, कसलीं पावलां आमी मारुया. वेलंकनी सायबिणीक आंकवार मारयेक आमी मोगान माये म्हूण उलो करता, माये म्हूण तिका आमी पाचारता. माये हें उतर घेवन ह्या उतराच्या एका एका अक्षरा उदेशी कोण परी आमी सेवेची जावंक जातात ताचेर थोडक्यान आमी लक्ष घालुया. MAIE पयलें अक्षर जावन आसा M, कुणायता मागणें. मागण्या विरेत सेवा वांटूंक आमी केन्नाच पावची ना. ह्या वयन मागण्यांत वेळ सारलो. मागण्यांतल्यान आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाचें आपोवणें तिणें स्विकारलें, ओयकारी जबाब दिलो. आयज मागणें म्हणटना अदीक तेर्साच्या मागण्यांक म्हत्व दिवया. कित्याक तेर्साचें मागणें जावन आसा एक अखंड हात्यार जें ताळण्याचें जैत व्हरूंक ह्या समाजांत घडोवन हाडूंक जायना तसली वस्त घडोवन हाडूंक आमकां बळ दिता. मागण्यांतल्यान सेवेची मनशां जावया. दुसरें अक्षर जावन आसा A, कुणायता आपोवणें. देव आयज आमकां आपोवणें दिता सेवा वांटूंक. मारयेक आपोवणें दिलें, तिणें तें स्विकारलें. आयच्या पयल्या वाचपान एवेकूय आपोवणें आसलें, पूण एव पातकांत पडली, हें आपोवणें तिणें सोडून दिलें. पूण नवे एवेन मारयेन हें आपोवणें स्विकारलें, देवाच्या उल्याक होय म्हणलें आनी सेवा वांटूंक ती पावली. आयज देव म्हाका आनी तुका हे माय मारये उदेशी आपयता, आपोवणें दिता. आपोवण्याक वय म्हणुया, सेवेची मनशां जावया. तिसरें अक्षर जावन आसा आय, कुणायता इश्टागत. आयज देव आनी माय मारये आमकां इश्टागतीचें नातें सगल्या सोवें बांदूंक, इश्टागतीचो संबंद आख्या मनशा कुळा सोवें सांबाळूंक, इश्टागतीचो संबंद देवा सोवें बांदून हाडूंक आपयता. कित्याक इश्टागतीच्या संबंदा उदेशी आमी दुसऱ्या सोवें दोयाळ जावंक, गरजेवंताच्या आदाराक पावूंक, दुसऱ्याचे सेवेक पावूंक आमी आयती आसता. आनी निमाणें अक्षर जावन आसा ई, कुणायता एकवट. जरी तो आयज समाजांत एकवट वचतलो, आमी दुसऱ्याचे सेवेक आयती जावंक जाय. जरी तर आमी दुसऱ्याच्या गरजांक पावना, गरिबांक आमी वयर काडिना, गरजेक सांपडलेल्यांक तांचो भार, कोश्ट, दूख लोवू करिना, जाल्यार वेगळोचार आमी वाडयत वेता. आनी कोलकाताची भाग्योन तेरेजा आमकां एके भाशेन आपल्या उतरांतल्यान उगडास करताली. गरीबसाण वेगळोचार देवान करूंक ना, पूण जेन्ना हांव आनी तूं दुसऱ्याचे सेवेक गरजेक पावनात, आमचे लागीं आसलोलें दुसऱ्यांक वाटिनात, तेन्ना ही अंतर आमी करता, एके भाशेन देवा मुखार आमी सांडटा. जाल्यार एक वोट बांदून हाडूंक सेवेची मनशां जावया. आयज वेलंकनी सायबिणीची परब मनयतना ही माय मारिया आयज खुशाल जातली जेन्ना हांव आनी तूं तिच्या उल्याक कान दिवन घरा वेताना हेच आवय भाशेन दुसऱ्या सोबे सेवेची मनशां जातली हांव तेन्ना. हे माय मारयेक मान दिवन सेवा वाटुया, सेवेची मनशां जावया आनी हे कोरने उदेशी हे आवयचे विणवणेन देवाची देणी कृपा जोडूंक सदांच तयार आसूं. हे माय मारयेक फुडें घालून आमकां कृपा घोटाय ह्या बलिदानांत मागून घेवया. सकड आमी उबी रावया. आमची मागणी देवा मुखार आतां आमी समर्पुया. काळीज आमच्या पाप साहेबान पिस्मांनी, याज्ञिकांनी, मोडवाशी भावा भयणींनी मारे भाशेन मोगान, भावार्थान आनी एकवटान जेजूचो मोग आपल्या क्रिस्ती पोरजेच्या काळजान ओपूंक आनी सेवेचे नमुने जावूंक वेलंकीन सायबिणीचे मजतीन बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. सांकोड
आमच्या देशाच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी आपलो वावर करतना पोर्चीमध्ये धर्माचो जातीचो वेगळोचार करिनासतना एके सांकळे पोरी एकामेकाच्या हाताक हात दिवन वावरून एकवट घडोवंक वालंकीन सायबिणीचे मजतीन बापाचो आदार तांकां मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. तेर्साचे कोंत मारिया मागण्याची ओस्तोरी आसली. आमच्या गोराब्यांत आमी तेर्साच्या मागण्यांक जागो दिवंक आनी आमच्या गोराब्यांत येतोले वायटाक कोश्टांक आनी दुखांक मोगान आनी सोंसणिकायेन फुडो करूंक आनी सेवेची मनशां जावंक वेलंकीन सायबिणीचे मजतीन बापाची कृपा मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. मारयेचें चित्र आमी सगल्यांनी मारये भाशेन सदांच बापाचे कुशेक होय म्हणूंक आनी तिचे देखीन सेवेची मनशां जावंक आमकां कृपा मागतना दर एका कुटुंबाचेर वालंकीन सायबिणीचे मजतीन बापाचो आशिर्वाद मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. थोडो वेळ आमी मौन रावन आमच्या खासकी गोरसा खातीर आमी मागया. प्रत्येक जण आमी मागया कुडीच्या यत्मेच्या पिडींत आसलेल्या आमच्या मोगाळ भावा भयणी पसंत. प्रत्येक जण मागया जे कोणाक हांगासर येवंक फावो जाले ना विविध कारणां खातीर तांच्या गोरसा खातीर आमी मागया. परगांवांत आसलेल्या भावा भयणी पसंत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत शांती समाधान सर्वांक बरी भलायकी देवाचो भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांव सदांकाळ लाभून दी म्हूण आमी खालतेपणी वल्लंकणी मायाच्या नांवान मागून घेवया. प्रितीच्या बापा तुज्या भुरग्यांनी उसारलेली मागणी दयेन आयकून घे. आमच्या सांगाता राव आमकां तूं राख. जेजू तुवें आमकां तुजी आवय ह्या मनशा कुळाक सेवेची देख जावन दिली. तिची सेवेची देणी आमच्या जिवितांत आमी पाळोवंक तूं आमकां कृपा दी. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बेठवणेचें गीत आमी गावया. दाना तयार एवढ्यार गीत गावयात. खानीक मोगाचें. बाबा खानीक मोगाचें तुका आमी भेटून दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते खात्या काळजांत समर्पिता. बाबा खानीक मोगाचें तुका आमी भेटून दिता. स्वीकार कर तूं दोयेंते खात्या काळजांत समर्पिता.
너 तुका भेटयता फळ आमच्या वावराचो क्रिस्ता कुडीन आमकां पोसून तुजे लागीं मागता बापाक आनीक मोगाचे तुका आमी भेटोवन दिता स्वीकार कर तूं दोयेंते कांत्या काळजांत समोर पिता म्हज्या भावा भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागात हें तुज्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सुरवेस्पोर मानून घेवंक भोव मोगाळ बापा व्हडा मोगान आमकारीचे कुसव्यांत आमचे मनशा सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे ओंकारपण विबाडूंक ना पूण ते पवित्र केले तो सुद्दां पोत जेजू आमकां पातकांच्या सर वादळांतले निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता ते आमचे जिणेचे समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं हे आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया ओय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदाराने ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांत आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्याचो आयच्या दिसा जल्मले नित्य ओंकारी मरेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी कीर्ती परगडता आपल्या ओंकारपणाची वडवी सांबाळू पवित्र आत्म्याचे कुरपे तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणे संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर मोहिमा वखणटा तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळो आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Dolbaranzo servéspor tu Dolbaranzo servéspor tu Sorgani संसार बोला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय Servéspor tu Servésporacin navi
येता ताका जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय उत्सर्गी तुका जोय जोय Povit, 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 Golbara servis Fortum. बापा खरंच तुम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जळ तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दोन्ही पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन का स्मरण ससूंक वेच्या ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडली हो तुम्ही समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसंत समर्पूची तेच परी जवान जाताच ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडली तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्याने सासणे कोराचे रग पातकांचे बक्षाणे मेळच्या तुमचे पसंत आनी समेस मनशा पसंत देवा रावतेली हे म्हज्या उगडासा करा भावार्थाचो गुट परगटुया Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non viene tolo. Gesù melo, Gesù ci bonzala, Gesù non viene tolo. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्वरा आखे पृथ्वीचेर विस्तवलेले जे पवित्र सभेचो ग्रास कर पाप फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा एम्ब्रोस आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकान वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेलोल्या सोमेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सोमेस्तांची ह्या विधी भोंवतून एकठांय जाल्ल्या जोण एकल्याची आयज आमचे प्रस्न आडकोळ्यो आटे विटे आमचे पिडा घेवन येयलोल्यांची आमच्या कुटुंबाची जिवितांत नोकरी सोदतल्यांची जिवितांत खरी खुशालकाय सोदतल्यांची तूं दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती भाग्योन धर्म दिता आनी सोरू काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jezu वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तो पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वांदनाने वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन भावार्थान मोगान आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशन अत्रेक्तिलांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सौम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय आमच्या उण्यापणाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान तूं सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. थोडो वेळ आमी मौन रावया. आमच्या जिणेंत आमच्या कुटुंबांत आमच्या संबंदांत शेजाऱ्या मोदे आमच्या गांवांत अख्ख्या संवसारांत देवाची शांती समाधान बोगसाणें सदां खाल आसूंक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगस गोरसान कुशलकायन हस्त्या तोंड्यान एकामेकाक शांती आमी दिव्यात. क्रिस्ताची शांती. सौम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमची काजा बेल्याच्या मोगान उदीक आसूं. शेजाऱ्यां भाव भयणां सोयऱ्यां आनी कुटुंबां शांती सगळ्यांक विस्तारून खरी गवाय दिवया. सौम्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमची काजा बेल्याच्या मोगान उदीक आसूं. शेजाऱ्यां भाव भयणां सोयऱ्यां आनी कुटुंबां शांती सगळ्यांक विस्तारून
कोरी नवाय दिवया देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर देवाचे शिडये संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्याव आमी सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली Dear brothers and sisters, please note, only those who have received baptism in the Catholic Church are invited to come forward to receive the body of Christ, and others kindly remain on your own places and pray for your personal needs. Thank you. जेजू आमच्या काळजांनी शेवटाना गीत गावयात जेजू तुजो उगडास पुरो जेजू तुजो उगडास पुरो Calzamboro sotto scoro Oslo saitun sotto samso Ruproporom tuta bokso Yeah Calzantamcha Yeah Calzantamcha 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 Now Jesus chem surmanadi Ciber bohut swadi Kanan gayon omrutodi Kalmetadar boboladi Calzantamcha 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 Gesù dirà Magdoliancia Orvosha tu chi patriacia Koria Asia Sotoliacia Sorga suka Magdoliacia Calzantamcha 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 Concedi-me ta cozza, con un taco
보름 나루 원토손토스 제수 복서 목은 마토스 살아오사오소 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 제수 소르기 암차 다이샤 제수 소토스 암차 두사 사스나바다 수포구야 제수 모가 암차라야 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 예예예 감사담차 감사담차 दुसरें गायन घेऊयात मोठ्या जेवणाकियात 모차 제우나기야 먹을 것이 고싶어서 모차 구리럽다 굿이 따도사야 모차 제우나기야 먹을 것이 고싶어서 모차 구리럽다 굿이 따도사야 제수 집이 두제 자우니 집이 담제 제수 집이 두제 자우니 집이 담제 제수 집이 두제 자우니 집이 담제 제수 집이 두제 जाऊनी जिमी तामचे पळयात एक अंकर प्रसूत जातोली आनी एका पुताक जल्म दितोली तो आपले परचेक पातकांतली सुडयतलो प्रार्थया प्रितीच्या बापायच्या दिसा जल्मले भगेवंत अंकार मोरी अख्या संवसाराचो बरवस आनी मनशाच्या सोडवण्याचे फांते म्हूण आमी वळखता देखून दिनवाश आनी संतोष बरेत काळजा तिचे वरवीं मनशा सैमन आयल्या तुज्या पुता उंड्या दाखवायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक आत्रेगोन सोदो भावार्थान ताका आपलो सडवणदार म्हूण मानून घेव आनी ताचे एकपणान सदां खालची समेस मनशाक फावो कर म्हूण आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसूं तुमची तकली बागोवन देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया तुमची जबाब आमीन भगवंत हांव कर्मर्यस पूत जावन देवाच्या पुता मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यानी बरो
आमेन. ओंकार मोरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुम्ही घेतलो ती तुमकां सदा आपल्या गोपांत काळजांत बाळगोवन दवरो. आमेन. आज ओंकार मोरयेच्या जल्माच्या परबे दिसा तुम्ही संतोष भरीत आसात. पवित्र आत्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरू आणि आमचे ओंकारमयाचे मजतीन सासनाच्या संतोषाक आमी सगळे पावू. आमेन. आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो तुमचेर देवो आणि तुमचे सवे सदा आसो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. क्रिस्त थंय मोगाळ भावा भयणीन तुमकां सर्वांक बो फेस्त हांव मागता. मोरयेच्या जल्मा दिसाचो उल्हास तुमचे परब जावं दी कुटुंबाचे परब. देवाक अर्घ आमी दिवया. हो दीस दिल्ल्या खातीर 10 दिसां म्हणसर देवान आमकां सांगात दिला आमकां बरी भलायकी दिला त्या देखून धन्या देवाक आमी दिनवासुया. प्रत्येक सावन आज सायबीण मायेक आमी मान आमी करतना तिच्या जल्मा दिसाचो परब आमी संभ्रमतना मोगाळ भाव भयणीनो आमी सर्व हिंगासर सायबीण मायेची भक्तींची भुरगीं जावन यात्रेक पळणारी जावन आयल्यात. तुमकां सर्वांक सायबीण मायेचो भरपूर बेसांव आशिर्वाद आनी देणी हांव मागतां. आतां हांव देव बरें कर म्हणटा आमच्या श्रायन यात्नीक भावांचो फादर रेक्टरांचो आमच्या मोगाळ पॅरिश प्रिस्ट असिस्टंट पॅरिश प्रिस्ट आणि ऑल द फादर्स. लेट अस गिव दम ए बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर हॉस्पिटॅलिटी लव concern for providing us a prayerful atmosphere, devotion, and looking after us as their own brothers and sisters. देव बरें कर म्हणटा लितरची मांडून हाडिल्ल्या सर्व बऱ्या मनशाच्या मोगा मनशा पसंत प्रत्येक सण देव बरें कर म्हणटा डायग रॉड्रिगस पर भक्तीपणान कॉयर चलोवन वन कुर्साची वाट चलोवन वन आनी करिझमॅटीक प्रेयर सर्वीस चलोवन वेल्ल्या डायगो आनी तुमच्या पंगडांक हांव देव बरें कर म्हणटा. प्रत्येक जावन देव बरें कर म्हणटा हांव पॉल फेर्नांडीस. ताणें हे नोवेनाच्या दिसाची मागणी बऱ्या तरेन तयार करून बरी प्रिपेर करून हिंगासर आमकां सर्वांक मागण्यांत एक वांटो जावंक ताणें आमकां सहाय केला. तुमच्या सर्वांच्या नांवान मिस्टर पॉल फेर्नांडीस आनी तांच्या पंगडांक हांव देव बरें कर म्हणटा. देव बरें कर म्हणटा आमच्या मोगाळ फादर गब्रियल 4 दीस म्हणसर हिंगासर नव्यान आमकां करून नव्यानाचो नियाळ आमकां दिवन आमची काळजां मनां ताणें आमकां थांबयल्यांत तांकां तुमकां सर्वच्या नांवान देव बरें कर म्हणटा. आनी प्रत्येक जावन देव बरें कर म्हणटा फादर मायरन 3 दिसां थोन हांगासर मिसाचें बलिदान भेटून नियाळ दिवन आमची काळजां मनां देवा थंय ताणें आमकां पावयल्यांत. देवा सरशी तुवें आमकां व्हरून उबान दवरल्यात. तुमच्या मिसांव कामाक आनी मुखल्या जिविताक हांव बरें मागता. देव बरें करूं फादर मायरन. आमच्या सांगात आसात याज्ञीक भाव फादर थॉमस ह्या मिसाच्या 2 दिसांत हांगासर वांटेली जावन आमचे पसंत तुमी मागल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. प्रत्येक जावन देव बरें कर म्हणटा. ऑल द रिडर्स पयले वचपा भावार्थाची प्रार्थना प्राचिताची रीत जे कोणी वाचल्यांत तांकां देव बरें करूं. प्रत्येक जावन देव बरें कर म्हणटा. दियोकन भावांचो सिस्टरांचो कॅटेकिस्ट जायत्या लोकांनी आमकां
कुमो केला सेवा आमची केलांत तांकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी शेवटचे जावन देव बरें कर म्हणटा हिंगासर जमा जाल्ल्या सर्व आमच्या मोगाळ भावा भयणीचो 9 दीस तावन तुमी हांगासर उबे रावन मीस आयकल्यांत शर्मा तुमी आयकला खंडीत जावन देवान तुमचे मागणे आयकला आनी तुमी खालत्या काळजान आनी वर्त्या मोगान पाटी वेतल्या म्हूण हांव पातयता जे कितें तुमी भावार्थान मागला भो भयणीनो देव खाली हातांनी तो तुमकां पाटी धाडिना सायबीण मायेची भुरगीं जावन हांगासर जमा जाल्ल्या तुमकां सर्वांक परत्यान देव बरें करूं म्हणटा तुमी केल्या सर्व सहकाराक तुमी केल्या सर्व वावरांक तुमी दाखयल्ल्या मोगाक आनी हांगासर कार प्रोसेशना वेळार या खंयच्याय टायमार फ्लॅग होस्टिंग सेरेमनी वेळार तुमी ती डिसिप्लीन तुमी दाखयल्या तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जाण आज आमच्या हांगासर आसात आमचे मोगाळ पॅरिश प्रिस्ट फादर अर्पुत राज फादर वी आर रियली ग्रेटफूल टू यू फॉर प्रोवायडींग अस अ कंड्युसिव prayerful atmosphere for all the devotees from Goa, Mangalore and other parts of our Konkan belt for inviting us and showing us your love, hospitality, care, concern. And you are always with us. That's what we believe. Let us give Father a big round of applause and say thank you. All of us can say thank you. Thank you, Father. Thank you, Father. So, dear fathers and my dear pilgrims, please translate. Okay. So, my dear pilgrims, we are so happy and proud about your being here during these novena days. And actually, when I see the people from Goa and also every Tuesday, the way you come to the church to visit and to pray to our mother, and also during this novena feast also very calm and quiet and very prayerful, the feeling that you have towards some other, it's a very special blessing, belongs to the people of Goa, which I have observed. मोगाळ यात्रेक भाव भयणीनो फादर अशें म्हणालो की तुमची ती जिवीत पळयोवन तुमचो भावार्थ पळयोवन थिंगासर मायाचो सायबीण मायेक मोग दाखोवन तुमी भक्तीपणान सर्व रितीच्या लितुर्जींत वांटो घेतल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रत्येक जाण तुमचें तें आसलें तें बरेंपण पळयोवन फादर आमच्या मोगाळ विगार बापाक बरो संतोश जालो उल्हास जालो तुमी जायत्या जाणांनी कोऑपरेट केला जायत्या रितीनी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. When I was a child or when I was a seminarian, I have seen when I come to church, because in my life as a seminarian, as a brother, as an assistant parish priest, first appointment, now as a parish priest, I could see the people of Goa silently, the way and your devotion and your cultural and way of attitude. But now I could see that I could enjoy that the prayer and the faithful devotion that you have, which enriches my mind and also it helps others, the people who come around from different parts of the country to nourish themselves. That is very important. That is noted also. मोगाळ भाव भयणीन फादर म्हणालो तुमचो भावार्थ पळयोवन तुमचो थंय सायबीण मायेत आसलो भावार्थ पळयोवन आमच्या याज्ञीक भावाक मस्त संतोश जाला तुमी तो जिवाळ दवरूंक तुमच्या कुटुंबांनी सदांकळ दवरूंक तो तुमकां उलो दिता. So finally, after 2 years, now you have come. Now you are taking the grace. Our Lady is coming along with you. So I thank Father Oliver and other fathers in church who are celebrating the liturgy, and also the choir members, the organizers, that God's blessings through our powerful intercession of Blessed Mother may always be with you. And our mother is always in your journey back home. And I wish that God's blessings may be showered upon you. And we wish that you all be safe and be back. We are welcome again to 2020-23 for the annual feast. Most welcome back to your home in Velangani next year 2023. 2 वर्सां उपरांत आमी हांगासर भक्तीपणान यात्रेक पळयणारी जावन आयल्यांत पाद्रबाक बरी संतोश तुमची न्ही मुखां हांसकुली मुखां पळयोवन आनी परत्यान तुमकां स्वागत मागता. याज्ञीक भाव म्हणालो आमचो फादर म्हणालो
जे कितें तुमी मागल्या मागोळ भाव भयणीन भक्तीपणान खंडीत तुमी सायबीण माये थान जोडून घेतल्यात आनी सायबीण मायेचो भरपूर आशिर्वाद आनी बेसांव तुमकां परत्यान लाभतले आनी येवच्या वर्सा फुडल्या वर्सा 2023 तुमकां सर्वांक बरो स्वागत याज्ञीक भावान तुमकां मागला. देव बरें करूं. शेवटचे आमी आतां केक कटींग आसा. सायबीण मायेचो जल्मा दिवस. टुडे इज द बर्थडे ऑफ अवर हेवनली मदर. लेट अस रिजॉयस विथ हर as we request Father Arputraj, the parish priest of Shrine Basilica, to come forward and share our joy and happiness by cutting the cake of Our Lady of Velankani on her birthday. Ismaje tuja zolmaco, izvore košeco, kušalva tismoron, ugras kontatuzo. Deva bapan tuka, odis favokelo, आशीर्वाद कर्माए तुझे kurteco. Zolmaco distuzo, zolmaco distuzo, zolmaco dismaituzo, zolmaco disnevance maico, zolmaco distuzo, zolmaco distuzo. Solmatodis maituzo, Solmatodis tevace maizo. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear mother, happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear mother. Happy birthday to you. सायबीण मायेक परत्यान जल्मा दिसाचो हार्दिक उल्हास आमी मागतना फाल्यां